हांव काल आयकतालो की एखाद्या कंपनीन परत उरलेल्या लोकांक टर्मिनेट करपाक सुरू केल्या म्हणून. खरें म्हटल्यार आमी इतके सिरियस आसतना तांच्यांनी आनीक जर एक 3 म्हयने कळ सोंशीत जाल्यार हो विशय सोंपतलो. की ज्या पद्दतीन पयले फावटी ह्या देशाचे होम मिनिस्टर माननीय श्री अमित शाह आनी ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स हांच्यांनी सिरियसली मायन्स मिनिस्टर आसतले, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतले, फायनान्स मिनिस्टर आसतले, ज्या पद्दतीन सिरियसली मिटींग घेतल्या आनी एकान एक म्हणजे एबॉलिशन एक्टा पासून तो MMDR एक्टा पर्यंत ह्या एक्टाच्या मदीं कितें जालें 2007त सेकंड रिन्युअल कित्याक जालें ना. इतर राज्यांनी जर सेकंड रिन्युअल दिला जाल्यार गोंय राज्यांत सेकंड रिन्युअलाचो रायट्स कित्याक मेळचो न्ही. म्हणजे आमी जर 2015त सुद्दां जर सेकंड रिन्युअल एका म्हयन्या पयलीं केला सुद्दां आसतले आसत जाल्यार ते सुद्दां एक्चुअली इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ई ऑक्शन आसतलें किंवा डंप मायनिंग आसतलें, हे सगळे विशय जे आसा हे आमी तितकेच सिरियसली घेतल्या. आमी नवीन डायरेक्टर ऑफ मायन्स ताच्या बरोबर ताका जे लिगल ऑफिसर जाय, पयले फावटी 2 लिगल ऑफिसर्स हे मायन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी डेप्यूट केल्ले आसा. कारण भितरल्यो काही गजाली लिगल ह्यो प्रत्येक फावटी डायरेक्टर ऑफ मायन्स हांच्या लक्षांत येताल्योच अश्यो ना. कितें स्टेप्स घेतले तुमी सेंटरा कडेन कितके तुमी उलयले? हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ह्या विशयाचेर आतां पर्यंत 4 फावटी दिल्लीक गेलो, 4 फावटी हांवें मिटींग केली. तांचें म्हणणें आसा की कितें डिस्कशन जालें तें सांगचें. हांव थोडोसो वेळ मागतां, कित्याक तें हांव मुद्दाम सांगतां. कारण म्हाका डिसिजन कितें जालां, डिस्कशन कितें जालां हें आत्तां हावजान डिस्कस करपाचें ना. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी सर्वे करचो की आत्तां म्हणजे जे मायनिंग वर्कर आशिल्ले जांकां कोणाक घरा धाडल्या तेजो सर्वे करून एक रिपोर्ट सबमीट करचो की आमी कितें करपाक शकतले डिपार्टमेंट आमी एक पळयता. ई ऑक्शन आमी जाता तितके बेगीन करता. हांवें म्हटलां पयर 20 दिसांनी, पण आमी जाता तितके बेगीन तें करता. डंप ऑक्शन जें आसा हें करपाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां. तेजो आजून पेपर्स रेडी जावंक ना, म्हणजे आमी तेजेर पॉलिसी आत्तां फायनल करूंक शकना. एक्चुअल मायनिंग जावपा खातीर म्हणजे पयरच्याय मिटिंगेन रोखडीच फॉलोअप मिटींग तेजी ह्या विकान जातली. ऑलरेडी म्हाजे मायन्स ऑफिसर्स जे आसा हे आयजूय परत दिल्लीक गेल्या. म्हणजे आमी आयदर लेजिस्लेटीव वे किंवा ज्युडिशियल वे आमी वे आवट काडटले काय कितें हाजें जो पर्यंत काडिना तो पर्यंत म्हाका हावजान तें एक्सप्लेन करपाचें ना. बट कदाचित हे सेशन सोंपच्या पयलीं सुद्दां हो विशय हांव डेफिनेटली सांगपाक शकतलो. त्या खातीर परत केन्ना तरी मायनिंगेचो विशय येतलो तेन्ना जर ताज्या पयलीं दिल्लीत परत एकदां मिटींग जाली जाल्यार डेफिनेटली